मगच्या बाबयनीनो आज आम्ही मनशांच्या चरित्र्यांत अति वर्तो परिणाम आसलो मनशांच्या चरित्रांत आमचे चरित्र संसारची हिस्ट्री ऑफ मॅनकाइंड या चरित्रेचे वयर अत्यंत चड परिणाम आसलो जल्मा दिवस आचारान करता आनी तो कोणाचो जल्मा दिवस मोरियसो जल्मा दिवस मोरियसो जल्मा दिवस जेजूच्या जल्माच्या नंतर अति मुख्य प्रमुख व्हेरी इम्पॉर्टंट आज आम्ही आमच्या सम्याच्या माताक जेजूच्या आवयक आणि आमच्या आवयक मान करता तिचो जल्माचो दिवस आचारान करणं तिचे मरियन आमकां जेजूक संवसाराक दिलो तिचो पूत जेजू मरिये मारी पात्र देवान आमकां दिलो देखून जेजूच्या नंतर जेजूक स्वीकार करूंक तिच्या कुस्वांत वोवंक योग्य जाल्ली आमची आवय ती भागी होली मादर हेवनली मादर आमची पवित्र आवयचो जल्मा दिवस आचारण करचें केदोडलें बाग मोगाच्यान आमकां आवय मोगाची आवयच्या तितले मोगाची आमकां कोणूच ना म्हणटात आवय चड मोगाचें तें ह्या संवसारांत ते कशें घडटा गे म्हळ्यार मदर तेरेसा सांगता एक आवय कितल्या मोगाची एका भुरग्याक गे म्हणून कशें गे म्हळ्यार ती एक दीस सकाळी मदर तेरेसा तिचे व्हॅनाचेर ह्या भुरग्यांक रस्त्यांनी पडल्या भुरग्यांक हाडन शिशू भवनांत ती भुरग्यांक पालन पोशण करून तांकां शिकाप दिवन कितले महान व्यक्ती जाल्यात म्हणून मार्गार गेल्ली भुरगीं थोडी शिकाप जोडून उत्तीर्ण जावन बरी वर्तीन जाल्यांत मानादीक जाल्यांत गांवांत जाग्यांक उंचायक पावल्यांत तशें ह्या भुरग्यांक विसरून हाडूंक येता आनी एक दीस तिका एकाच्या रुखाच्या मुळांत एक आवय सांगता भुरगो आसलो आनी त्या आवय कडेन सरता त्या भुरग्याक सोडून आवय खंय गेल्ली मदर तेरेसान आवय दोणायली त्या रुखाच्या मुळांत बसून आसलो थंय तुज्या भुरग्याक आमी व्हरता आडे तेच आमचें शिशू भवन हांगा आसा तुवें केदार जाल्यार येवन पळयत तूं खंय भुरग्याक सोडून खंय पयस येताय तूं भीक मागोंक पोटाक काले घेताय तुजो भुरगो हांगा धाकटो बाळ रस्त्यार सोडून तूं येताय देखून ह्या भुरग्याक व्हरता ताचो आमी आमच्याच भुरग्या बरी आमी ताका पळयता आनी व्हड जाल्ल्या उपरांत तुका केदाळा जाय ताका तुवें आपण येत म्हणाली मदर तेरेसा तिणें आवयन तिका दिलो आनी तक्षण चरख्याक ती खाणोवन ती गेली चरख्याक खाणोवन गेली ती शिशू भवनाक गेली आनी थंय गेलें तिका ताका बरें नाणयलें कितल्या दिसान तो भुरगो नांव कोणना 4 वर्सांचो भुरगो तो तिका बरें नाणयलें आनी ताच्या उपरांत ताका पोटाक घट्ट खावंक दिलें मागीर एक ल्हानशें बेड्ड आसा भुरग्यांक पाळण्या बरीत तें बेड्ड आनी ताका घट्ट पोटा दिवन बऱ्यो खेळाच्यो वस्तू दिवन आनी त्या चरख्याक तक्षण बरी न्हीद आयली खेळटाना ताका तिणें न्हिदयलो आनी ती शिश्टां बागी लाड करून तांच्या कामाक गेली मागीर एक 2-3 घंटे पळय उपरांत येताना तो भुरगो थंय ना मदर तेरेसाक वचून शिश्टांनी धांवन सांगलें आज हाडलो भुरगो ना तो भुरगो उठोवन ती गेट उक्ती आसची पळोवन गेटी लागीं वचून कुडीनातल्या वेळार गेटी तावन भायर धांवला आनी वचून त्याच रुखाच्या काट्यार आसा तिणें ड्रायव्हराक धरलो खंय आसा पळय तो म्हणून ड्रायव्हराक सोदून येताना त्या रुखाच्या काट्या लागीं येताना थंय बसून आसा हे आवयक पटलून धरून तो आसा तिची आवय लागीं कांय ना भिकारी ती कांय येना हांगा ताका बरें बेड बरें वस्तू बरें खेळूंक ट्रेन एरोप्लेन खेळच्यो वस्तू आनी खावंक पिवंक दूद हर एक मदर तेरेसान दिलें ताका आपुरबायचें ताका खाण बिस्किट्यो चॉकलेटां परत दिलीं तें सगळें सोडलां कांय व्हरूना ताका सगळा प्रास व्हरतें खाणा जेवणा प्रास त्या आपुरबायच्या वस्तुरा प्रास त्या आपुरबायच्या बेड्डा प्रास त्या आपुरबायच्या डॉल आनी तांच्या सरी एका प्रास आपली आवय व्हरती आवयक पटलून धरतना मेळचो तो संतोष आवयक पटलून धरतना मेळची ती बोगना आवय ती आसचो तो आवय ती पटलून धरतना मेळचो मोग
आनी आवय फुटलून धरतना आसचें बिलॉंगींग हांव सर्वांक म्हज्या आवयक म्हणलो थंय एक ती फिलींग ಒಟ್ಟು सांगात काय तांची सकत अपार ती सकत वर्ती ती सकत ओडची ती सकत वाडावळेक जाय पडली ती सकत ताका थंय मेळटा देखून तो आवय सुक सोदून तो दोंता मोरी आमची आवय ती आमची आत्मीक सकत ती आमकां आत्मीक बळ ती आमकां आत्मीक तरान बरवसो ती आमच्या बावडताचें बळ बावडत जिवंक कसो जिवोसो म्हणल्याक ती आमकां निशाणी आमकां आमची माय जाय तिका फुटलून धरूंक आज आमी तिच्या जल्मा दिसा आमी सांगता मेळ्ळ्या मरी पाप करत आसतना जल्माली मोगाच्यान हे विशेष मरयेचे विशेष कितें गे म्हणून आमी संवसारा जल्मावन येतना आमच्या माथ्यार आमच्या काळजार आमच्या आत्म्यार पातकाचें मूळ पातकाचें खत आसा सैमाच्या पातकाचें खत आसा पूण मरी जल्मातना तें मूळ सैमाचें पातकाचें खत नासतना मरी जल्माली पापा कथा नासतना ती जल्माली तिचें पापा विने गर्भे संभावा वरवीं इमॅक्युलेट कन्सेप्शना वरवीं तिका पातका तावन देवान राखलें प्रिजर्वड फ्रॉम द सीन तिका पातका तावन प्रिजर्व केलें राखलें देवान तिका पातका तावन सांबाळलें मनीस पातकान पडल्या नंतर आमची सुरयेची आवय बापूय आमच्या संतचे मनीस पातकान पडल्या नंतर मनशा सैमांत परिपूर्णतांत उणेंपण नासतना पातकाचें उणेंपण पातकाचें कितें आमकां उणेंपण हाडटा पातकान उणेंपणान नासतना परिपूर्ण रितीन जल्मल्ल्यांत ती पयली जावन आसा मरी पापा विणे जल्मल्ल्यांत पयली मरी जावन आसा हें सैम तिका पापा विणे जनन तिका परिपूर्णतांत पाताक नासतना आमकां उणेंपण पाताक आयलें उणेंपण तें नासतना फुलनेसान जल्माल्ली कुरपेच्या बर्तेंत जल्माल्ली पयली जावन आसा मरी सगळ्या तिच्या जिणेंत तिणें कुरपा भोगली जल्मातना देवाची वर्ती कुरपा तिणें हर एका रितीने तिणें भोगली द फुलनेस ऑफ ग्रेस तिणें भोगली कुरपेन ती देवाक प्रतिक्रिया दिता आपल्या कुशेन वर्त्या कुशेन हे मरयेचें आनी एक विशेश जाता मरयेच्या जल्माचो विशेश कितें म्हळ्यार कुशेन ती देवाक रेस्पॉन्स दिता प्रतिक्रिया दिता हर एका मेटांनी हर एक निर्धार करूंक देवान विचारल्या वेळार ती कुशेन देवाक रेस्पॉन्स दिता फियात दिता हे मरयेचें वर्ते आमच्या वयचो गूण आमचें तें आसा जें देवान आमचें तें कितेंय एक विचारलें जाल्यार ताका प्रतिक्रिया दिवंक हर एका मेटांनी प्रतिक्रिया दिवंक आमी मरये बरी कुशेन स्वाकुशेन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या कुशेन देवाक आमी प्रतिक्रिया दिवंक आमची आवय आमकां एक आदर्श जावन आसा आमी सगळी बर्थडे आचरण करता कोण बर्थडे आचरण करता हे केकान खातरन आमच्या मोगाच्या संगी बर्थडे आचरण करता भुरगीं मस्त पासान करतात गे मस्त पासान करतात दे लव इट कित्याक म्हण सांगल्यार ती भुरगीं बर्थडे करचें म्हण सांगल्यार पयल्या दिसा निदानांत आवय सांगता तुका पयले वस्तूर घालूंक का केक काडूंक का आनी तुज्या फ्रेंड्सांक आनी पुरो आपोवंक का हांगा तुमकां स्वीट्स आनी पुरो दिवंक आसात तुजो बर्थडे आचरण कर पयलेच राती निदानांत सकाळीं उठोवन केदाळ उठोवन वस्तूर घालता सॉरी मागीर इस्काला हांव येता आनी चॉकलेटां इस्काल व्हरूंक आहात मागीर फाटीं येवन जाल्ल्या उपरांत भुरगीं फ्रेंड्सां वा सगळीं लक्षिलीं सगळीं घरा येतात केक कट करतना हांव इस्कालांत प्रिंसिपल जावन आसलो हांव मॅथ्स शिकयतालो सायन्स शिकयतालो आनी भुरगीं धावेची भुरग्यांक सडास बर्थडे करचें उणें थोडीं आपयतालीं घरांत तीं व्हडलीं भुरगीं जाल्यार 10th भुरगीं जाल्यार चरके चेडवां तांच्या आवय बापाय आमकां एक 8 दीस आसतना सांगतात फादर येजेत तुमी बेसांव दिवंक म्हणून आमच्या क्रिस्तांवची जाली हेर धर्माची सडत हेर धर्माची आपयतालीं आमी तांच्यो कोलो संतोसो आनी आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक ती घरा आपयतालीं आमची आचरण करतली बर्थडे आचरण करतना आनी आमकां सगळीं बरें जाता आचरण करतना आम दे लव इट कुटुंबाच्यांनी इश्टां मंत्रांनी संगी मेळोवन तांचो बर्थडे आचरण करूंक आशे येतात भुरगीं आशे येतात आमी आशे येता तर सर्गात आज मरयेचो बर्थडे आचरण तिचो जल्मा दिवस तिचो बर्थडे आचरण करचे मरी आशेता गे खंडीत आशेता खंडीत मरी आशेता सर्गार सावन ती आशेता तिच्या भुरग्यांनी आमी
तिच्या आत्मीक भुरग्यांनी आमी तिचो बर्थडे आज आचारण करचे म्हणून मरी आचारसूंक तिचो बर्थडे आचारसूंक आमी सांगता कुटुंबां सांगता मेळोवन एक कुटाम जावन मरयेचो बर्थडे आचारण करून मरी आश येता. तिका आमी अटेन्शन गामान दिजय म्हणल्यार इराद्यान न्हय. मरयेक आमी आज अटेन्शन दिजे, मरयेक आमी आज गामान दिजे म्हणल्यार इराद्यान न्हय. वो तिचो इरादो न्हय. तिच्या जल्मा मरयेचो इरादो किंतो, मरयेचो शेवट किंचो, मरयेची आश येता काय, मरी आश येता तिच्या जल्मा वरवीं तिचे थंय देवान केल्ल्या विचित्र कृत्यांक उपकारी म्हूण दाखोवंक तिने संवसाराक जेजू दिल्लो. त्या जेजून आमचे सल्वासांव करच्या खातीर ताणें ताचो जीव दिल्लो. हें कृपेचें देणें देवान तिचे थंय मुखार विसरून काडन आमचे सल्वासांव केल्लें देखून तिका जल्म हाडिल्ली रीत आमी नियाळीचे वय आका गामान दिजे म्हणून तिचें अटेन्शन तिका न्ही तिचे थंय देवान केल्ल्या विचित्र कृत्यांक आमी ती विसरानाये. देवान मरये मारी पात्र आमकां कितें दिलें तें आमी तिच्या बर्थडे करतना आमकां हें सगळें देवान तिका कित्या संवसाराक पत्काविने हाडली आनी तिच्या वरवीं कोण आमकां दिलो, त्या जेजू वरवीं आमकां कितें दिलें. देवाच्या पुतान आमकां दांपुल्लें दार सर्गाचें उक्तें केलें. सस्नाचें जिविताचें दायज, सस्नां ह्या संवसाराचें दायज आमचें आस्त बदी भांगार आनी पुराय संवसारांत सोडून येता. हाचें वर्तें वर्तें वज्रांचें वर्तें आमी संवसारांत आमच्या दोळ्यांनी पळयनातलें कानान आयकनातलें दायज आमकां सर्गार आजून आसा. तें मरयेच्या जल्मा वरवीं मुखांत्र मेटांनी आमकां मेळ्ळें. ह्या आमी नियाळीचे म्हणून मरी आश येता. देवान केल्ले विचित्र कृत्यांनी उपकारी म्हण थँक्यू लॉर्ड म्हणाजे म्हणून उपकारी म्हण दाखोवंक आमकां मरी आश येता. तिच्या काळजाचेर तिच्या आत्म्याचेर आमी आज ध्यान केल्यार ती सगळी जिनियंत पवित्र तिंदा ती कशी एकवटून हाव शी वॉज युनायटेड विथ द होली ट्रिनिटी. देवा बापा थंय ती कशी एकवटली, देवा पुता थंय कशी एकवटली, पवित्र आत्म्या थंय कशी एकवटली ती. शी वॉज युनायटेड जाली. कशी देवा ती एकवटली हें ध्यान केल्यार आमकां कळटा. हें आमकां कशी ती एकवटली म्हणल्यार हें तिचेर आयच्या दिसा जल्म केला. तिच्या काळजाचेर आमी ध्यान केल्यार, मरयेच्या आत्म्याचेर आमी ध्यान केल्यार देवाचेर ती कशी एकवटल्या म्हणल्यार आमकां कळटा. देखून मरयेच्या काळजाचेर मरये आत्म्याचेर आज आमी ध्यान करीचे, नियाळ करीचे. मुखाचें तिका कळीत जातलें कोणाक खजार पवित्र देव तिच्या आत्म्यांत जियेता म्हणून तिका कळीत जाल्लें कोण ना. म्हज्या काळजांत म्हज्या आत्म्यांत पवित्र देव जियेता, पवित्र देव म्हजे थंय जियेता म्हणून तिका कळ्ळें म्हूण दिसता. आनी देवान केल्लें तिच्या जिणेंत केल्लें सर पळोवन ती विजमीत पावली कोण ना. देवान म्हजे थंय कितें केलें पळय म्हणून ती विजमीत पावली कोण. शी वंडर्ड फॉर वॉट गॉड हॅज डन इन हर लायफ. ती खलतेपणी ह्या कृपेचेर नियाळ करता, ध्यान करता. बरी खलतेपणी ती ह्या कृपेचेर देवान तिचें थंय कितें केलें ताचें तिचें थंय जियेता म्हणलें तिणें ध्यान करून ती विजमीत पावता, संतोश पावता, ती उल्हास पावता. ती खलतेपणी ह्या कृपेचेर ध्यान करतली कोण ना आनी अपरमीत रितीन देवाक कितली अर्गां दितली कोण ना. देवाक सदांनी सकाळी सांजेर दनपारां देवाक अर्गां थँक्यू गॉड, थँक्यू लॉर्ड अपरमीत रितीन देवाक ती अर्गां दितली कोण ना. आज आमच्या सर्गींच्या आवयचो जल्मा दिवस आचरण करच्या वक्ता आमकां एक अवकाश अर्गां दिवंक देवान आमचेर वतुल्ल्या सर देना पसत अर्गां दिवंक आमकां आमचेर वतुल्ल्या देना पसत अर्गां दिवंक धराळ बेसांवां कुरपे देण्या पसत देवान आमचेर वतुल्ल्या सर कुरपे देण्या पसत देवा अर्गां दिवंक आमकां एक अवकाश. देवान आमच्या सुमेस्तांचेर धराळ बेसांवां देवान आमचेर कुरपे देण्या पसत ताणें कितली देणी कुरपे देणी आमचेर वतल्यान ह्या पसत आज आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्मा दिवस आचरण करच्या वक्ता आमकां एक अवकाश देवाक अर्गां दिवंक आमकां दिल्ल्या कुरपे देण्याचेर. मरये माये बरी आमी फतकाविने जल्मना जावंक पुरो
आमी कोणी जल्मानाव तरी मरये बरी आमी फतकाविणे जल्मानाव आमी आमच्या आत्म्याचेर आमचेर फतकाचे ते वजें काडून येता सैमाच्या फतकाचें खत काडून येता मरये बरी आमकां इमॅक्युलेट कन्सेप्शन जायना पूण आमकां देवान दिल्ली कुरपे देनी नीज आमकां देवान दिल्ली कुरपे देनी नीज ह्या कुरपे देनी पळोवचे दोळे जोडूंक आमी वावर करी जाय आमी कुरपेचे देनी कुरपे देनी पळोवचे दोळे जोडूंक आमी वावर करी जाय बौतिजमांत आमचे आत्मे बदलातात बौतिजमांत आमचे आत्मे बदलातात फतकांतावन कुरपेक रुपांतर जाता बौतिजमांत आमचे आत्मे ते खतप्याचें खत चलता आमचो आत्मो बदलता फतकांताच्या सवळेतावन कुरपेच्या उजवाडाक आमी रुपांतर जाता कुरपायची भुरगीं जावन रुपांतर जाता आमी नवी रस्तां जाता आमच्या काळजांनी कुरपा वतल्या आनी आमी देवाची भुरगीं जाता ही कुरपे देनी ही बेसामां पळयल्लो आत्मो देवाक निरंतर अर्गां दिता वैगी ही कुरपे देनी बेसावां पळयल्ले आत्मो देवाक निरंतर अर्गां दिता वैगी ध्यान आज आमी करया मरयेच्या जल्माचेर तिने संतोष पावल्लेचेर आमी ध्यान करया मरी कित्याक संतोष पावली आज मरयेच्या जल्माचेर आमी आज ध्यान करया तिने संतोष पावल्या संतीचेर ध्यान करया तिच्या कुरपेन भरल्या आत्म्याचेर तिच्या आत्म्या कुरपेन भरल्या ती नमान मरये कुरपेन भरले त्या कुरपेन भरल्या आत्म्याचेर एक नदर घालया एक दिश्ट घालया तिने कितें पळयलें त्या विशीं ध्यान करया मरयेन तिच्या जिणेंत कितें पळयलें तें आमी ध्यान करया ते तुज्या आत्म्यान ती संतोष पावोवंक कारण जाता मरयेक देवान कितें केलें तें पळयतना तें नियाळतना म्हज्या आत्म्याचेर देवान कितें केलें तें पळोवंक आमकां संतोश येता तूं उपकारी मनान उपकारी जा हांवें तुवें आज उपकारी जायचे मोगाच्यानो आमी उपकारी जायचे देवान तुजे थंय केल्ल्या सर संगती पासो तूं उपकारी जायचे म्हजे थंय देवान कितें बरें केलां कितें पुरा केलां देवान म्हाकाय कितल्या कुरपेन भरलां तें नियाळून आमी उपकारी जायचे देवान केल्लें बरेंपण पळोवचे दोळे ते जावंक आमी वावरीचे केदाळे देवान केल्लें बरेंपण नियाळचें तवळ तवळ देवान केल्लें बरेंपण नियाळतना म्हजे थंय उपकारी मन ऑटोमॅटिकली येता आपाप येता पूण हांवें हर एक दिसी आमी वावर करीचे आमी मिनेत काडयचे हर एक दिसा देवान म्हजें कितें केलें म्हणून ग्रॅटिट्यूड आमी ग्रॅटिट्यूड लिस्ट करचे GL ग्रॅटिट्यूड लिस्ट सकाळीं उठ्ठांत देवान कितें केल्यार म्हजो दीस आपुरबायसो जाता उपकारी मन हांवें जायचे देवान केल्लें बरेंपण पळोवचे दोळ्यां पासत आमी मरये कडेन मागाचे मरये तुवें तुज्या दोळ्यांनी पळयलें देवान केल्लें कितें उपकार म्हणून उपकारी देवान केल्ले उपकार देवाची कुरपे देनी पळोवचे दोळे तुवें मागून घेतले आमकांय ते दोळे येवंक देवा लागीं माग म्हूण आमी निवळ करचे मरये सिंगी देवा थंय संतोष पावत जाय ताच्या बेसावां पासत संतोष पावत जाय देवान आमचेर कितली आशिर्वादां घाल्यान कितली बेसावांतल्यान ताच्या पासत आमी संतोष पावत जाय मोगाच्यानो मागणें करया मागया आज भोव मोगाळी माये हॅपी बर्थडे डियर मदर जल्मा दिवसचे उल्लास पटयता तुज्या जल्मा दिवसचे उल्लास पटयता तुज्या निष्कळंक जल्मातय आमी संतोष पावता पापा विणे जल्मल्ल्या थंय आमी संतोष पावता तुका फावो परी मान करूंक आमकां फावो कर म्हूण आज मागता तुका फावो तो मान दिवंक आमकां फावो कर आमचे सर्गींचे आवय म्हूण आमी आज मागता आनी तुज्या कुरपेन बरिल्ल्या आत्म्याची सोबाय अर्थ करूंक कुरपा दी आमकां कुरपेन बरलो तुज्या आत्म्याची सोबाय पळोवंक ती सोबाय नियाळोवंक तुज्या आत्म्याची सोबाय नियाळोवंक आमकां कुरपा दी आमचेर देवान वतल्ल्या मीत बी नातल्या बेसावां पासत संतोष पावोवंक आमचे पासत विनंती कर वी लव यू डियर मदर हॅपी बर्थडे मदर we love you dear mother, we love you dear mother. Amen.